नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज शिवजयंती आणि तुमकां सगळ्याक पळोवप्याक शिवजयंतीची परबी आनीक आज एक म्हत्वाचो विशय जो सद्याक चर्चेक आसा तो म्हणजे एसटीचे आरक्षण, राजकीय आरक्षण. आणि आज गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत हांणी सांगलां की ह्या खातीर जे डिलिमिटेशन करपा खातीर जो आयोग नेमपाक जाय ताजी सुरवात आमी लोकसभेच्या पयलीं करतले, वेंचणुकेच्या पयलीं घोशणा करतले. आनीक ताका लागून एक एसटी समाजा भितर एक नवी उमेद तयार जाल्या अशें म्हणपाक हरकत ना. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आज आमचे मदीं आसात एंथनी बाब बार्बोस. तुका येवकार. एंथनी, हीच मागणी घेवन पयर तुमी तुमचें एक शिष्टमंडळ प्रमोद सावंताच्या अंडर हांगा गेल्ले, दिल्ली गेल्ले. एकंदर कोण कोण आशिल्ले तातूंत ते, आनीक मेन थंय डिस्कशन कितें जालें? आमचे सीएमान जशें असेंब्लीन सांगलें जेन्ना तेंचो मोर्चा गेलो तेन्ना की आपूण 16थार हें घेवन दिल्ली वयतलो म्हूण शिष्टमंडळ घेवन. आनी ते बाबतींत तो गेलो आनी ते आमचे बरोबर आशिल्ले आमचे गोंयचे स्पीकर श्री रमेश तावडकर सर, मागीर मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे सर, आनी अलेक्स सिकेर आशिल्लो मंत्री आमचो एनवायरमेंट तोय आशिल्लो, आनी उटाचे कांय आशिल्ले तितून प्रतिनिधी, मागीर मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेजोय आशिल्लो बाब जॉन, आनी आमी मंडलाचे तर्फेन आमी आशिल्ले. एकंदर तुमचे थंय उलोवणी कितें जाली थंय? आमची थंय पयलीं आमी वचून आमचे ट्रायबल मिनिस्टराक मेवले, अर्जुन मुंडाजीक, आनी तेणें आमकां सांगलें की हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपूण लेटर बरयतलो म्हूण होम मिनिस्ट्रीक, आनी जाता तितले बेगीन तें डिलिमिशन्स अपॉयंट करपाक सांगतलो म्हूण. तेजे उपरांत आमकां अमित शाहचें अपॉयंटमेंट आशिल्लें, बट दिल्लींत नॅशनल एक्झिक्युटीव मिटींग BJPची मिटींग आशिल्ल्या कारणाक तो बिजी उरलो. 2 दिसांची थंय मिटींग आशिल्ली 17 आनी 18. तो बिजी उरलो. बट हांव एप्रिशिएट करता आमचे अमित शाहजी, कारण तेणें आमकां टिकेट आशिल्ली येवपाक सुवांक. जे शिष्टमंडळ गेल्ले ते थोडे सकाळचे येयल्ले आनी थोडे आम लेट येयले 6:30 म्हणजे आम फ्लॅटाचे येयले. बट ताणें अमित शाह सरान आमच्या सीएमाक मेवलो तो लेट मिटींग जातरीच एक्झिक्युटीव, आनी ताणें आश्वासन दिलां की बिफोर लोकसभा कोड लागूच न्ही पयलो डिलिमिशन अपॉयंट करपाची तेणें आमकां आश्वासन दिलां. ना पूण हे आतां तुमी आतां दिल्लीक गेल्ले ताज्या पयल्या दिसा मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसता आनी थंय सांग्याचेर एक प्रोग्राम घेवन ताणें थंय गाराणी घाली, हें जाल्यार पुरो. अजुनूय त्या संस्थेचो तुमचेर फावो तसो विश्वास ना दिसता तुका? कित्याक लागून घराणी बिराणी पयले दीस फाल्यां दिल्लीक वचपाचें आसा आनी ताज्या पयल्या दिसाच मुहूर्त करून हें घेतला? पयलीं म्हटल्यार तें हांव नकळो कित्याक बोवाळ चलता ती. सीएमान आमकां तेज्या पयलीं असेंब्लीन आश्वासन दिल्लें, आनी हांवूय सदां केन्ना प्रेसाक बायट दितना हांव सदां सांगतां आमकां 2027 ST रिजर्वेशन जातलें म्हूण गोवा असेंब्लीन. बट तांकां घोडी दिसता आसतलें जावपाना. ती आपल्याच तर्फेन प्रयत्न करता. तांचोय एक वांगडी आमची मंडलां हितून शिष्टमंडळ गेले तितून आशिल्लो, आनी तोय थिंगा डिस्कशन करता आसतना तेणें भासाभास आमची जाल्या अर्जुन मुंडाजी सरा कडेन, ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन, आनी ताकाय आतां पटलां आसतलें तें जातलें म्हूण. आनी आयज सीएमान स्टेटमेंट दिलां की बिफोर लोकसभा इलेक्शन कोडा पयलें आमी डिलिमिशन आमकां आश्वासन दिलें म्हणून मिनिस्टरान. तुका दिसता आतां हो तुमचो जो प्रश्न आसा तो फुडें वतलो आनी तुमकां 2027 हें मेळटलें आमचें रिजर्वेशन मेळटलें अशें दिसता तुका? 110% म्हाका दिसता. कित्याक लागून? कितें तें डिलिमिशन अपॉयंटमेंट इतलो कित्याक लागून विचारता जाणटो? इतलो लेट जालो हें करपाक? इतलो केन्ना तुमकां आतां कितले जाल्यार 20 वर्सां 20 जालीं. तेजेर हांव तुका सांगता 20 वर्सां जालीं. पूण आमचें डिलिमिशन पयलीं जाल्लें 2022 काय 21, आनी आमी डिक्लेअर जाल्ले इन्क्लूड जाल्ले ST स्टेटसांक 2003. सो डिलिमिशन ना जाल्यार रिजर्वेशन जावं करपाक मेवना. 2010 मदीं आशिल्लें ना डिलिमिशन जालो ना. डिलिमिशन जावपा आसलो तें पोस्टपोन जावन आज जाता डिलिमिशन.
2002 काय 1 जाल्लें 10th डिलिमिशन, तेच फाटल्यान डिलिमिशन जावंक ना, तुमकां खबर आसतली. आनी आतां डिलिमिशन अपॉयंट करपाक आमकां अमित शान आश्वासन दिलां. एक पाट डिलिमिशन अपॉयंट जालें तें कोणाच्यानी आडावपाक जायना. डिलिमिशन जालें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन 110% जालें. कितले रिजर्व जातले तुमगेले? आज सद्या आसते भाशेन 10.32 हे आसते भाशेन 4 सीट रिजर्व जातली. आतां सीट वाडयता जाल्यार तितून आनी कितें वाडपाक शकता. गोंयांत सीट वाडयत डिलिमिशन जावन कितें जात जाल्यार 40 सीट जाल्यार 4 आसतली. खंयचे दिसता तुका? ना, ती कितें आसता, आतां डिलिमिशन जातरी हुंयची आलपाक शकता कॉन्स्टिट्युएन्सीक. डिलिमिशनचे आलता न्ही, वो पंचायत तितून वयता, ती पंचायत हितून येता. सो आफ्टर दॅट डिलिमिशन ते कडेन डेटा आसतलो हुंच कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली वोटां आसती. एज पर कॉन्स्टिट्युएन्सी वोटां हायेस्ट, मागीर सेकंड हायेस्ट, थर्ड हायेस्ट आनी फोर्थ हायेस्ट आसा ताका 4 सिटां मेळटली. तुमगेलो जो हे आसा आमचो ST मोर्चा आसा ताजे ह्या बाबतींत भुमिका कितें आसा? आमी सीएमाक 2-3 फावटी मेवल्या, आमी पार्टी अध्यक्षाक मेळ्ळे सदानंद सर तणावणी, आनी आमी स्पिकराकूय मेवल्या. आमी सगळे मेळत आसता आनी आमची एकूच भुमिका की हें डिलिमिशन बेगीन करून आमकां दिवचें म्हणून. आनी आमकां आश्वासन दिल्लें. आनी आमी हे 2-4 दीस आमी दिल्ली आशिल्ले, आमी पळयलां थिंगा केस चालू आसा तें. आनी म्हाका 110% शुअर आसा की आमकां 2027 असेंब्ली रिजर्वेशन मेळटलें ST लोकांक. काँग्रेसीक आनी म्हाका दिसता हे फकत तुमी आतां इलेक्शन आयलां म्हूण ते तुमी हे फुडें व्हरपाक सोदता इतलेंच. आनी ताजें इलेक्शन जातकीर हे परत आशिल्लें तशेंच बंद जालें, कारण कोणाकच STक रिजर्वेशन दिवपाक नाका असो तांचो हे आसा. हाजेर तुजें मत कितें? तुवें आतां उल्लेख केलो म्हणून हांव सांगता तुका, काँग्रेसाक तर इतलो मोग आशिल्लो ST लोकांचे. ती 40-50 वर्सां राज चलयलां इंडियेचेर. आमकां कितें इन्क्लूड करूं ना? इतलो तेंप आमी मागलें. आमचे लिडर्स बातोनी गांवकार, काशीनाथ जुल्मी, बाबूसाव गांवकार, लुईस कार्दोज आनी जायते अशे मरोन गेले. तेन्ना ते मागताले काँग्रेसा कडेन आमकां इन्क्लूड कर म्हूण. ते प्रयत्न करूं ना. बट हेच BJPन आमकां जेन्ना वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्ना आमकां इन्क्लूड केलें. तांकां तर ते आतां उलयता, तांकां उलोवपाक काय न्ही तें. तांकां तर काँग्रेसाक मुखार तुमी आमकां इन्क्लूड करपा जालो. 40 वर्सां वयर राज चलयली ती आनी तांकां आनी उलोवपाक रायटू ना काँग्रेसाक. सो तुका दिसता की हे आतां तुमगेल्या 2027 तुमगेलो जो फाटले 20 वर्सां जो तुमी तुमचो अधिकार हक्क मागताले तो मेळटलो हाजेर तुका सामकें हें आसा? सारकें 110 परती म्हणटा हांव. आमकां 110% BJPचेर म्हाका इतलो विश्वास आसा, कारण BJPन आमकां ST रिजर्वेशन दिलें. BJPन सरकार आसतना आमकां सगळे सवलती मेवल्यो. ZPक, म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक आमकां रिजर्वेशन मेवलें. हें फक्त डिलिमिशन लागता म्हूण उरलें. असेंब्ली इलेक्शनाक डिलिमिशन लागता. सो ताका लागून उरलें. ते आतां डिलिमिशन अपॉयंट करता म्हूण अमित शाह सरान जातलें. सो हे आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाचे मायनॉरिटी मोर्चा आमचे ST मोर्चाचे उपाध्यक्ष एंथनी बार्बोस. एंथनी म्हणटा की आतां 2 दिसां पयलीं जी दिल्ली तांची मिटींग जाली अर्जुन मुंडा, ताज्या फाटल्यान CMची आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह हाचे कडेन मिटींग जाली. आनी तातूंतल्यान एक हें जालें की कांय ना जाल्यार पयलीं आमचे लोकसभा इलेक्शन सुरू जावचे पयलीं आमच्या कोड लागच्या पयलीं सगळे डिलिमिटेशन करपा खातीर जे आमच्या मतदारसंघांत डिलिमिटेशन करपा खातीर आयोग नेमपाचो उतर दिल्लें आसा. आनी आज मुख्यमंत्र्यानूय ती घोशणा केल्ली आसा. सो ह्याच फाटभुंयेचेर आमी चर्चा थांबयतात. फकत एकच सगळेच ते पक्ष कोणाचो विरोध आसूं कितें आसूं पण लोकांक सगळे STची एकच मागणी आसतली की कमीत कमी आतां तरी हे आश्वासन जें दिलां तें पूर्ण जावचें आनी कमीत कमी 2027 ह्या आमच्या विधानसभा इलेक्शनाच्या वेळार तांकां आपलो जो अधिकार आसा तो मेळचो. ताज्या खातीर तांकां 5 वर्सां वाट पळोवची पडची न्ही इतलेंच तांचे मागणें आसा. आनीक एंथनीक विश्वास आसा की हें जातलें म्हणटा तो हें जातलें काय ना हें आतां आमकां कोड रोखडोच लागपाचो आसा. हो आयोग नेमतले काय ना हें सगळें स्पश्ट जावपाचें आसा. आनी तातूंतल्यानूच ही रिजर्वेशनाक फुडले दिका कशी आसतली तें कळटलें. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एंथनी तुका देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.